जाग्यान रिझर्वेशन ओबीसी वुमन एसटी रिझर्वेशन आणि हे जाग्यांनी आमकां एडवोकेट समीक्षा कोलकर बाय तेजस्वनी गांवकर आणि बाय संजवी वेलीप असले वुमन फेसीस एड्युकेटेड फेसीस मल्टिपल टॅलेंटेड मल्टी डायमेन्शनल एक आदोगाद यूथ एड्युकेटेड फेस आपल्या गांवा खोलांतल्यान आज त्याक जी उमेद दिसती पडटा तीच उमेद आमगे आदिवासी एसटी कम्युनिटीतले बाय तेजस्वनी तागे दोळ्यांतल्यान तागे तोंडांतल्यान आणि तागे जी भाषा आहा उलोवपाची तेजे वयल्यान कळटा की आज हे आम आदमी पार्टी कित्याक अट्रॅक्ट जाता। तेच भाशेन बाय आमगेले संजवी वेलीप एक वुमन लिडर ते ऑर्गॅनिक एग्रीकल्चर रिसर्च करपी आणि सेल्फ हेल्प ग्रुपांत लीड करून एग्रीकल्चर प्रमोट करपी एडवोकेटिंग एग्रीकल्चर इन बार्शे कॉन्स्टिट्युएन्सी हो जो ब्लेंड आज आम आदमी पार्टी हाडटा आणि ह्यो ज्यो बायलो आज आम आदमी पार्टीक जॉईन जाता एकूच राजकारणा ती आज दे आर फॅन ऑफ अरविंद केजरीवाल फिलॉसॉफी ऑफ काम करून वोट मारपाचो एडवोकेटिंग गव्हर्नन्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी म्हणजे म्हाका वोट मारा म्हणपाचो टाइम ना आम्ही तुमकां काम करून दाखयता इलेक्शना पयले आम्ही तुमच्या गावांत येऊन आमगेलो मोहल्ला क्लिनिकाचो मॉड्यूल जो आमचे आरोग्य पॉलिक्लिनिक AAP हे आम्ही हे गावांनी ओपन केल्ल्या हे ओपन करून लोकांक सेवा पावयल्या। रुणा कॉन्स्टिट्युएन्सीचे हांव राजकारणांत भितर सरपाचें कारण म्हटल्यार म्हाका लोकां खातीर काम करपाक आवडटा आनी हांवें आम आदमी पार्टीक पळयलां की लोकां खातीर कशें काम करतात ऑर्गनायझींग क्लिनीक बीन सो हांवें अशें डिसायड केलें की हांव आम आदमी जर पार्टीक जॉयन केलें जाल्यार हांव लोकां खातीर आनी बेनिफिट्सान कितें काम करूं शकतलें। सो फर्स्ट टायम आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक एसटी रिजर्व जाल्ले आसा सो ती जी ऑपॉर्च्युनिटीज म्हाका मेळिल्ली आसा ती हांव ऑपॉर्च्युनिटी म्हाका आम आदमी पार्टीन जी दिल्ली आसा। हांव पयलीं खंयच्याच पार्टीन आशिल्लें आनी हांवें तितलो सोशल वर्क नाशिल्लो सो म्हाका लोकां खातीर काम करपाक आवडटालें। हांव एक आदिवासी चली हांव म्हाज्या एसटी कम्युनिटीची चली सो म्हाका लोकां खातीर काम करूंक जाय। आमच्या गांवाक आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक अशें जाता की थोडे घोव बायलांक फुडें काडटात ऑर तेंचे कोण कलिग्स तेंच्या फुडें काडटा पूण फर्स्ट टायम हांव इंडिपेंडंटली फुडें येयल्लें आसा विदावट एनी पॉलिटिकल बॅकअप सो म्हाका ह्या पार्टीन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा